सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपाची घोषणा जाता थंयच आसा। आता सरकार झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण घेवन येतले। या धोरणा खाला सरकारी जमिनीचेर आशिल्ल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जातले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलां। फाटल्या म्हयन्यांत सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। ह्या विशींची अधिसुचोवणी काडून विधानसभेत ह्या विशींचे विधेयकूय पास केल्ले। ताका लागून सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर जातली इतलें मात खरें, पूण आतां सरकारी जमिनीचेर आशिल्ल्यो झोपडपट्ट्यो कायदेशीर जातल्यो खंय? ह्या खातीर सरकारान झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण जाहीर केलां। आता खंयच्यो आनी कितल्यो झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जातले तें मात कळपाक मार्ग ना। झोपड्यांच्या पुनर्वसना संदर्भात मुख्यमंत्री अशें स्टेटमेंट केलेलें आसा। मोपा विमानतळ हाडून जेएमआराक फायदो करून दिलो आनी पेडणेकारांक मात्र भिकेक लायिल्ल्याचो सणसणीत आरोप पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आसगांवकारान केला। 80चे 200 कोणी केले, पयशे कोणाक वतात काय अशें म्हणून बाबून सरकाराक जाप विचारला। आवाज काडले बगर कांयच जावपाचें ना अशें बाबू म्हणटा। फामिलीक घेवन रस्त्यार बसल्या शिवाय हो प्रश्न सुटावो जावपाचो ना अशें बाबूचें म्हणणें। मोपा विमानतळावयले टॅक्सी पार्किंग शुल्क 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया केला। 48 वरां भितर टॅक्सी शुल्क आसा तसो करिना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या। मोपा विमानतळाचेर सगळ्या गोष्टींक पेडणेकारांक प्राधान्य दिवपाक जाय, मात आतां सरकारान हो विमानतळ हाडून जीएमआर कंपनीक फायदो करून दिला आनी पेडणेकारांक मात्र भिकेक लायला अशें म्हणीत आदलो उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आसगांवकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयला। गणेश गांवकार सभापती म्हणून वेंचून आयले। गणेश गांवकारान सभापती पदाची वेंचणूक 7 विरुद्ध 32 मतांनी जिखली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, विजय सरदेसाय, वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वान विरोधात मतदान केले, जाल्यार एनडीए आघाडीच्या आमदार आनी मंत्र्यांनी गणेश गांवकाराच्या फावरान मतदान केले। गणेश गांवकार सभापती म्हणून वेंचून आयले। सभापती म्हणून वेंचून आयिल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, क्रूज सिल्वा, वेन्झी वेगस आनी रमेश तवडकर हाणें गणेश गांवकारांचे अभिनंदन केले। त्या उपरांत उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर CP राधाकृष्णन तशेंच GST सुदारणे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन केले। त्याच बरोबर म्हादयच्या बाबतीत हाऊस कमिटीचेर निलेश काब्राल हांची नियुक्ती केली। मसणभुंयच्या विशयाचेर नेमिल्ल्या हाऊस कमिटीचेर माविन गुदिनो हांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या। सभापती पदाच्या वेंचणुके खातीर आपयल्ल्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करीत गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था अस्तित्वात नाशिल्ल्याचो आरोप केलो। ह्या विशयाचेर नव्यान वेंचून आयिल्लो सभापती गणेश गांवकर कितें तरी उलयतलो म्हणून अपेक्षा आशिल्ली, मात ताणें रामाच्या विशयाक हात लावना। तशेंच एक्काय सत्ताधारी आमदारान तशेंच मंत्र्यान रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करूंक ना। दुसरे वटेन रामाच्या भलायके विशीं मंत्री विश्वजिताक विचारल्यार ताणें सांगलें की रामाच्या भलायकेचेर आपूण स्वता लक्ष दवरून आसा खंय। वैजकी अधिकाऱ्यांकूय रामाच्या भलायकेचेर लक्ष दवरपाक सांगिल्ल्याचे मंत्री राणेन सांगले। दुसरे वटेन लोकशाय राजवटीत दर एकल्याक आपली बाजू मांडपाचो अधिकार आसा। कोणें कितें म्हटलें आनी तें दुसऱ्याच्या मनाक लागलें म्हणून ताचेर हल्लो करप हें सामकें चुकीचें अशें महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। रामाचेर जाल्लो हल्लो चुकीचोच, अशी गुंडागिरी कोणें करची न्हय म्हणून आदलो गृहमंत्री तशेंच सद्याचो शेतकी मंत्री रवी नाईक सांगता। कोडार IIT विशीं मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच IITचेर कितें तें उलयतलो। IIT महत्वाची आसाच, पूण गोंयांत गोंयकारां खातीर खुबशीं आनी व्हडली कामाय करपाची आसात। IIT तातूंतलो एक म्हत्वाचो भाग, म्हत्वाचो प्रकल्प अशें आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा। हो प्रकल्प बेगीनूच सुरू जावचो तसो ना अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता। कोडार IIT प्रकल्पा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना मंत्री सुभाष शिरोडकरान जाप दिली। फाटले कितलेशेच दीस जाले कोडार गांवचे लोक प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक विरोध करीत आसा। IIT विशीं मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष शिरोडकराक विचारल्यार तो सांगता की मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच IITचेर कितें तें उलयतलो। गोंयांत गोंयकारां खातीर खंय जायती मोठी कामां आसा करपाची आसा। IIT प्रकल्प बेगीनूच सुरू जावचो, तो बेगीनूच सुरू जातलो अशें दिसता, पूण बेगीन तो सुरू जावपाचो ना अशें मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा।
पत्रादेवी तोरशा राष्ट्रीय महामार्गाचेर टोल बसोवपाचें काम युद्ध पातळीचेर चालू आसा. मात ह्या टोलाक लागून गोंयकारांक त्यांच्या बोल्साक फटको बसपाची शक्यता आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच गोंयासावन महाराष्ट्रांत वचपी लोकांक कितलो टोल फारीक करचो पडटलो हाची कांय म्हायती सरकारान दिलेली ना. देखून लोकांक गैरसमज जाल्लो आसा. लोकांमदीं वेगवेगळे प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्ले आसा. पत्रादेवी तोरशा राष्ट्रीय महामार्गाचेर टोल बसोवपाचें काम झुजा पावंड्याचेर चालू आसा. मात टोलाक लागून लोकांच्या बोल्साक फटको बसपाची शक्यता आसा. लोकांच्या बोल्साक कातर लागपाची शक्यता आसा अशें थळावे म्हणटात. तशेंच गोंयासावन महाराष्ट्रांत वचपी लोकांक कितलो टोल फारीक करचो पडटलो हाची कांय म्हायती सरकारान दिलेली ना. म्हणून लोक सध्या काचाबूल जाल्ले आसा. चिंबल वाठारांत प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक आयतारा थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. ह्या प्रकल्पाक लागून तयार तळ्याक आणि पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जातले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आशिल्लें. ताका लागून दोनूय प्रकल्प रद्द करचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्ली. मात लोकांनी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या दोनूय प्रकल्पा विशीं पयलीं जाणून घेवपाक जाय. ह्या प्रकल्पाक नाका म्हणच्या पयलीं समजून घेवप गरजेचें आसा. ह्या प्रकल्पांतल्यान गांवच्या लोकांक नोकऱ्यो, उद्देग आणि बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. लोकांक विश्वासान घेवनूच सगळीं कामां करतात अशें रोहन खंवटेन सांगलें. बापायच्या नात्याक काळिमा फासपी गजाल फोंड्या म्हालात घडली. बापायनूच 14 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हायस्कुलात कावन्सिलिंग सुरू आसतना अल्पवयीन चलयेन हो प्रकार शिक्षिके मुखार मांडलो. शिक्षिकेन ह्या प्रकाराची म्हायती मुख्याध्यापिकेक दिली. उपरांत मुख्याध्यापिकेन पुलीस स्टेशनात बापाय आड रितसर कागाळ दाखल केली. उपरांत ताका अटक केली. पुलिसाचो ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर कोयर घेवप बंद केल्ल्यान कुर्टी पंचायत वाठारांतलो 70% आणि फोंड्या पालिका वाठारांतलो 30% कोयर सध्या कुडचडेच्या प्रकल्पात व्हरपाक सुरवात केल्या. हाचे खातीर पालिकेक दर दिसा 16,000 खर्च करचे पडटा. फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर कुर्टी पंचायतीचो प्रकल्प सुरू जातलो अशें नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें सांगलें. बेरेस्तारा पालिकेची बसका जाली. बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो. देवचाच्या बोड्डे आणि मये सयत वेगवेगळ्या वाठारांत बेरेस्तारा एका दिसाची चवथ मनयली. त्या निमतान सगळीकडे उमेदीचें वातावरण फाकलें. सुमार 150 घरांनी गणपती पुजलो. अडचण आयिल्ल्यान बोड्डे, मये सयत मावळिंगे आणि हेर कांय वाठारांनी फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत मनयल्ल्या चवथी वेळार गणपती पुजपाक मेळूंक नाशिल्लो. त्या गणेश भक्तांनी बेरेस्तारा विनायक चतुर्थी दिसा गणपती पुजून चवथीचो घोस्त काडलो. सकाळी पुजा, आरती, भजन आणि हेर कार्यावळी जाल्यो. फळां फुलांनी माटोळी बांदून आकर्षक सजावट लेगीत केल्ली.
कदंबा इलेक्ट्रिक बशीच्या ड्रायव्हरांनी तसेच कर्मचारी संघटनेन बेरेस्तारा मडगांवां आंदोलन केले। ईव्ही बशीच्या ड्रायव्हरांच्या पगारात वाढ करची तसेच कदंबा कर्मचाऱ्यांक मेळपी सगळ्यो सुविधा तांकां उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तांच्यांनी लावन धरली। कदंबा ड्रायव्हरांचो पगार वाडूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कामगार संघटनेन दिल्या। पेडण्या तांबोशा वाठारात ओमकार हत्तीन शेता भाटांचे बरेच व्हडा प्रमाणात लुकसाण केल्ले आसा। ह्या फाटभुंयेर शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें दिलां। तशेंच हत्ती हे गणेशाचें रूप आसा, आमी देव गणेशाक मानतात, हत्ती लोकांक मेळपाक आयला अशें मत जें आसा तें शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें उक्तायलें। जे शेतकऱ्यांक लुकसाण जाला तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलां। सध्या पेडण्या तांबोशा वाठारांत ह्या ओमकार हत्तीन शेता भाटांचे बरेच लुकसाण केल्लें आसा। ह्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी शेतकी मंत्री रवी नायक हांकां प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की हत्ती जो आयिल्लो आसा पेडणे तांबोशा वाठारांत ते गणेशाचें रूप जावन आसा। सो हे जे शेतकऱ्यांक लुकसाण जालेलें आसा तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलां। गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ही 3 राज्यांनी मेळून हत्तींक वाटावपा खातीर एलिफंट रेस्क्यू सेंटर करतले, रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। ह्या उपक्रमांत हत्तीच्या संरक्षणाचेर भर दिलो वतलो। तशेंच ह्या संदर्भात 3 राज्यांतले अधिकारी बेगीनूच बसका घेतले अशें मंत्र्यान सांगलां। तशेंच पेडणेच्या गांवांनी जो धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती आसा, रान खात्याचे अधिकारी ताचेर नजर दवरून आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। सध्या पेडणे तांबोशा वाठारांत जे ओमकार हत्तीन हैदोस घातिल्लो आसा, धुमाकूळ माजिल्लो आसा, ताका लागून गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ही 3 राज्यांनी मेळून हत्तींक वाटावपा खातीर एलिफंट रेस्क्यू सेंटर करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। ह्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी ताका प्रश्न विचारिल्लो। ह्या उपक्रमांत हत्तीच्या संरक्षणाचेर भर दिलो गेलो वतलो। तशेंच ह्या संदर्भात 3 राज्यांतले अधिकारी बेगीनूच बसका घेतले अशें मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। 3 गांवां कडेन संबंद आशिल्लो मये गांवचो नवे उत्सव बेरेस्तारा परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयलो। गांवकार वाड्यावयल्या श्री म्हामाय देवीक भाताचे पयले कणीस ओपून पारंपारीक पद्दतीन नवे केले। मये गांवच्या नवे उत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा। नवे केल्ल्यान आतां शेतकऱ्यांक भात कापणीच्या कामाक हात घालपाक मेकळीक मेळिल्ली आसा। मये सयत वायगिणी आनी दिवचल ह्या गांवां कडेन ह्या उत्सवाचो संबंद आसा। बेरेस्तारा पारंपारीक शेतांनी वचून पुजा आनी हेर विधी केल्या उपरांत भाताची कणसां कापली। उपरांत ती वाजयत गाजयत श्री म्हामाय देवीच्या देवळांत व्हेली। भाताच्या कणसांची पुजा करतकीच पयले कणीस देवीक अर्पण केले। उपरांत नवे घेवन भावीक आपापल्या घरा गेले। पंधरा ऑगस्ट 2014 पयलींच्या मये वाठारांतल्या घरांक सनद मेळचे खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत सध्या सोंपपाक जेमतेम 12 दीस उरल्यात। मजगती दिल्ल्या मुजती खाला आतां मेरेन 130 जाणांनी अर्ज केल्यात अशी माहिती दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान मेळिल्ली आसा। मयेच्या ज्या नागरिकांची कस्टोडियन प्रॉपर्टीज जाग्यांची 15 ऑगस्ट 2014 पयलींची घरां बांदल्यात तांकां आतां सनद मेळटली तशी सरकारान तजवीज केल्या। ह्या घर मालकांक संदी खातीर येता त्या 7 ऑक्टोबरा मेरेन अर्ज भरपाची मुजत दिल्ली आसा। फाटल्या 10 जुलयाच्यान ही प्रक्रिया सुरू जाल्या। मजगती घरां आनी शेत जमिनींचो हक्क मेळचे खातीर मयेच्या लोकांनी अर्जा वांगडा खंयची कागदपत्रां जोडची त्या विशीं कस्टोडियन प्रॉपर्टीचे कायदो सल्लागार आदोगाद नारायण नार्वेकर हाणें अदीक म्हायती दिली।
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या फुडारपणाखाला श्री रामाच्या शार म्हटल्यार अयोध्या नगरीत आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवान सतत ती फुलत आसा। ह्या संदर्भात श्री देव रामाच्या अयोध्या शारांतल्या रामकथा पार्कात भव्य रामलिलाचे आयोजन केल्लेले आसा। या रंगमंचाचेर माचयेचेर 3D गिन्यानाचो वापर करून तंत्रगिन्यानाचो वापर केल्ल्यान ही रामलीला जी आसा ती सगळ्यांक आनिकूय मोहित करता। ही कार्यावळ 2 ऑक्टोबर मेरेन चालू उरतली। या रामलिलात सिने कलाकारांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो आसा। तंत्रगिन्यानाचो वापर करून ही जी स्टेज आसा माची आसा ती आनीक तांच्यांनी सजयल्ली आसा। ताका लागून हे इफेक्टिव्ह अशे रामलीला लोकांक पळोवपाक आनंद येता। त्याच बरोबर ह्या रामलिलेत सिने कलाकारांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो आसा। देशभरात सध्या दसऱ्याची जोरदार तयारी चालू आसा। खासा करून उत्तर भारतात रावण लासपाची एक परंपरा आसा। ताका लागून सध्या उत्तर भारतात कांय भागांनी ह्यो रावणाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो प्रतिमा केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। ही खिणचित्रां जी आमी पळयतात ती जयपुरांतली। जयपुरात सध्या हे रावण प्रतिमा करप सध्या जोरदार चालू आसा। गोंयांत जशे दिवाळेच्या आदल्या दिसा नरकासूर जातात त्या उपरांत नरकासुराक लासून दिवाळी मनयतात, तशेंच दिल्ली किंवा हेर उत्तर भारतांतल्या कांय वाठारांनी व्हडले व्हडले रावणाच्यो प्रतिमा करून लासयल्यो वता। अशी ही परंपरा उत्तर भारतात जोरदार चालू आसा। ही संस्कृती आमकां उत्तर भारतांतल्या कांय वाठारांनी पळोवपाक मेळटा। खास जशे कशे दिल्ली किंवा हेर उत्तर भारतांत जयपूर ह्या सारक्या वाठारांनी व्हडल्यो व्हडल्यो रावणाच्यो प्रतिमा केल्यो वता। नव्या GST सुदारणेची घोषणा करपा विशीं हालींच प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना भाजपाचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी हाणें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या निर्णयाची तोखणाय केली। ह्या सुदारणेक लागून लोकांक आर्थीक सुटका मेळटली आनी तांची खर्च करपाची तांक आनीक वाडटली अशें खासदार सुधांशु त्रिवेदी हाणें सांगलें। नव्या GST रिफॉर्मा विशीं तांची घोषणा जाल्ली आसा ती घोषणा करपा विशीं हालींच प्रसार माध्यमांकडेन उलयता आसतना भाजपाचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची तोखणाय केल्ली आसा। GST रिफॉर्माक लागून लोकांक आर्थीक सुटका मेळटली अशें सुधांशु त्रिवेदी म्हणटा। तशेंच लोकांक खर्च करपाची तांक जी आसा ती आनीक वाडटली आनी लोकांचे सेव्हिंग जातले अशें तांच्यांनी आपलें मत उक्तायलां। सध्या गोंयांत मूळ बिहारचो पूण सद्याक पाडोशे सत्तरीत राबितो करून आशिल्ल्या मोहम्मद आलमाक एक अनवळखी अशी वस्तू लागिल्ल्यान तो जखमी जालो। ताचेर GMCत उपचार चालू आसा। हल्लो काय आनी कितें तें कळपाक मार्ग ना। पूण ही जी वस्तू ताचेर आपटली ती गुळी काय फारपेट काय आनी कितें हें कळोंक ना। वाळपय पुलीस स्टेशनांत ह्या विशीं कागाळ नोंद जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 20 सप्टेंबराक सांजेच्या 7:30 सुमाराचेर अशें मोहम्मद आलम आपल्या इश्टा वांगडा कारापूर तिस्कावयल्या जंक्शना कडेन बशिल्लो तेन्ना लायटीच्या खांब्या वयल्यान कसली तरी वस्तू थेट ताच्या दिकेन येयली आनी ताका ती लागली, जशी की गोळीबार किंवा फारपेट आसता त्या भशेन। ह्या वेळार आलमान पळोवपा खातीर मान वयर काडली तेन्ना ही वस्तू ताका आदळिल्ली। त्या खातीर ताका गंभीर जखम जाला। ताका उपचारा खातीर GMCत एडमीट केलो। कदंबा महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पर्वरी कदंबाच्या मुख्य कार्यालयात एकठांय येवन प्रलंबीत मागण्यां वयल्यान महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकराक जाप विचारली। 7वो वेतन, एरियर्स तशेंच मासीक पेन्शनांत सुदारणा करपा विशींच्यो मागण्यो घेवन ते एकठांय आयिल्ले। कितलींशींच वर्सां जालीं आमी ह्या विशीं आवाज उठयतात अशें तांच्यांनी सांगलें, मात आजून मेरेन हे प्रश्न सुटावे खंय जावंक ना अशें हे कदंबाचे निवृत्त कर्मचारी सांगतात। निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडे कडेन मांडटले अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान तांकां उतर दिलें। 29 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो जर पुराय केल्यो ना जाल्यार दसऱ्याच्या दिसा आपापल्या फॅमिली सयत आमी येतले आनी निशेध करतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिल्या।
दवल्ले अंजुमन हायस्कुलाची शिक्षक प्रभारी कनिका फडते आणि सुमार 70 पालकांनी मिळून अशरफ पंडियाल, शेख आलम, जावेद हुसेन लाल आणि हेर 20 जाणां आड मायना कुडतरी पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. बेकायदेशीर प्रमाण स्कुलाच्या वर्गात घुसून शिक्षकांक धमकी दिल्ली, ताका लागून शिक्षकांनी ही कागाळ दाखल केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पॉक्सो कायदो आणि कलम 21 वरवीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी पालक तशेंच शिक्षक करपाक लागल्या. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 तेको दिल्ल्या सगळ्या संस्थांचे आमी उपकारी आसात. ह्या वर्सा 100 कार्यावळी आयोजीत केल्यात. हातूंत खेळ, संस्कृताय, शिक्षण तशेंच परिशदांचो आस्पाव आसतलो. मजगतीं ह्या फावट 12 ऑक्टोबराक सगळ्यां खातीर पणजेंत मॅरेथॉन आयोजीत केल्ल्याची म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें विक्रांत मॅसीक दिल्लींतल्या 12th फेल ह्या फिल्मा खातीर उत्कृश्ट मुखेल अभिनेत्याचो राष्ट्रीय पुरस्कार विक्रांत मॅसीक भेटलो. विक्रांताच्या मुखेल कामगिरी विशीं आनी फिल्मांतल्यान मुखेल खाशेलपणा विशीं जर जाणून घेतले जाल्यार ताणें 12th फेल ह्या पिक्चरांत काम केलेलें आसा. हे पिक्चर विद्यार्थ्यांक कशें घटमूट करपाचो एक बरो संदेश दिता. हातूंत एक 12वी फेल विद्यार्थी कसो IAS ऑफिसर जाता, ताका वेगवेगळे अडचणींचेर तो मात करीत आपलें शिक्षण कशें पुराय करता असो संदेश दिवपी हो 12th फेल पिक्चर आसा. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात विक्रांत मॅसी हाच्या 12th फेल ह्या पिक्चराक ताका इनाम फावो जालो. दिल्लीत जाल्ल्या ह्या 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात दक्षिण भारतीय दिग्गज अभिनेतो मोहनलाल हाका भारतीय सिनेमांतलो एक व्हडलो भोवमान म्हटल्यार दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें मोहनलाल हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. दक्षिणांतले दिग्गज अशे अभिनेता मोहनलाल हांची इंडियन सिनेमा हातूंत बरी कामगिरी आसा. इंडियन सिनेमांत तांचे बरें योगदान आशिल्ल्या कारणात तांकां हो पुरस्कार, जो भारतीय दिग्गज अभिनेतो मोहनलाल आसा ताका भारतीय सिनेमांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार म्हटल्यार दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान जाल्लो आसा. एकाहत्तराव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात पयलेच खेपे शाहरुख खानाक पुरस्कार फावो जालो. तांच्या जवान ह्या पिक्चरा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळो 71वो दिल्लीत आयोजीत केल्लो तेन्ना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके शाहरुख खान हांकां पयलेच फावट जवान ह्या पिक्चरा खातीर उत्कृश्ट अभिनेतो हो पुरस्कार फावो जालो.